मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. हे गजवदना, हे गौरीनंदना, हे गजवदना, हे गौरीनंदना. यश मज द्यावे तव स्तुती गाया, यश मज द्यावे तव स्तुती गाया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. नमस्कार. गणपती बाप्पा. चवथीचे दीस आसात आनी चवथीचो जेन्ना सामको गडगड जेन्ना आसता तेन्ना सगळो गोंयकारच न्ही तर महाराष्ट्र आनी गोंय सामको तांचे भितर एक उल्हास आनी उत्साह सामको सळसळटना आमकां दिश्टी पडटा. चवथ म्हणटा गणपती येता, गणपती खातीर तयारी, ह्या सगळ्या हातूंत भितर फोगोट्यो धरून तें संगीत. गोंयान आमी जाणा सामकें शिमेळ आनी घुमटां हांचो जी पळय कितें आरत्यो आसतात त्यो पळोवपाक लोक सामके तल्लीन जातात. आनी हे अशे तरेच्यो आरती वादन हाज्यो कार्यशाळा जातात, ताजें वादन आनी गांवांनी घुमटाचो आवाज आमकां आयकूंक येत आसता. अशे वेळार हालींच हांवें 2 मराठी पदां गितां आयकलीं आनी हांव सामको अचंबीत, म्हाका बरो सामको खोशयेचो अशें ल्हार म्हज्या आंगान आयलें. आनी ती कोणाची पदां ही जेन्ना हांव म्हायती कळ्ळी तेन्ना आमचे कळ्ळें अरे तो आमचो गोंयकार अजय नायक. आमच्या स्टुडियोन आज 2 मानेस्त आसात. एक अजय बाब नायक तुमकां हांव येवकार दिता आनी आमचे भितर आसात मिस्टर पॉल, तांचो बॉम्बेन स्टुडियो आसा, जे एक स्वता इंडस्ट्रियलिस्ट, गोंयांत तांचो उद्देग चलतात. हांव तुमकां दोगूय जाणांक आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. अजय बाब, तुज्या ह्या गणपतीच्या गितांतल्यान आमी सुरवात करया. तूं अशी भक्ती चड करपी न्ही, तूं गजल म्हणपी, बाकीचे पदां आसात, तुवें सिनेमान कोंकणी संगीत दिलां, तर अशी एक गणपतीची अशी तरेची गितां करची हें तुका कित्या वयल्यान लक्षांत आयलें? मुख्य म्हणजे जे आता तुम्ही सांगले पॉल साहेब आमचे आसा हय ते म्हणजे आमचे उलोवप जाताले, आमी मेळप जाताले आणि अशें एकदम म्हणटा आसतना तांणी म्हटलें की चल आज आमच्या हाका स्टुडियोन गाणी करया, 2 गणपतीची, तूं गाणी बरें, तूं कंपोज कर. आणि अशें करता करता आमचे उलोवणे आनी डिस्कशन जालें आनी ताणें तुका बरोवपा लायता की तूं गणपती पद बरयलें. अरे वा, दीस इज गुड. सो आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाक कितलो वेळ लागलो? पॉल साहेब तुका मेळ्ळो आनी तुवें सांगलें तूं हो प्रोसेस कितलो वेळ लागलो? अशें जालें की एक दीस ते मेळ्ळे आनी ते म्हणपाले ह्या वर्सा आमी गणपतीची पदां करया. पयलींच म्हणिल्लें तांणी, पूण ते इम्प्लिमेंट जावनाशिल्लें. एक दीस मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें म्हाका की आतां आमी एक स्टुडियो आसाच आमचो आनी आमचो चॅनलूय आसा, सो वी विल डू, म्हणजे आमी एक 2 गाणी करयाच अशें म्हणून. आनी मागीर फोनाचेर हांवें म्हटलें कोण बरयतलो आनी कोणा कडल्यान बरय, तो म्हणपा तूंच बरय. हो, गुड गुड. अशें असो विशय पॉल बाब, तुका यू आर फ्रॉम तमिळनाडू बट यू नो व्हेरी फ्लुएंट मराठी. एक सांगात म्हाका की मी तुम्हाला मराठीतच प्रश्न विचारतो की अजय तुम्हाला भेटला कुठं? ॲक्च्युली आमचं कॉमन फ्रेंड एक होते, कुर्णे साहेब, प्रमोद कुर्णे. हा. त्यांनी माझा स्टुडिओ आहे ते खूप वर्षापासून मला ओळखत होते. हो. तर स्टुडिओ आहे म्हटलं तर मला म्हटलं की अरे एक चांगला आर्टिस्ट आहे आमच्याकडे गोव्यात, तुम्ही त्यांचं एखादा गाणं ऐका ना तुम्ही. मी म्हटलं नो प्रॉब्लेम, एकदा भेटवा. मग ते भेटले, मला कंपोजिशन 2-3 ऐकलं, म्हटलं यार हे इट्स डिफरंट, म्हणजे कॉमन टिपिकल नाही, म्हणजे काहीतरी वेगळं आणि कमर्शियल आणि प्लस एक लेवल आहे, क्लास आहे. मी म्हटलं अजय की, आणि काय माहिती सर, मला इथे गोव्यात येऊन 18 वर्ष झालं आहे की एक हिशोबाने बघितलं तर माझा कर्मभूमी आहे, म्हणजे मुंबईतून आला आहे, मुंबईमध्ये स्टुडिओ आहे, तर मला काहीतरी करायचं या धरतीला, असा एक इच्छा होती. मुंबईत इथे नव्हतं त्या दिवशी. मी सकाळी मी उठलो, मी म्हटलं यार गणपती आता येते, आता 10-15 दिवस आहे की मी म्हटलं की आपण या फेस्टिवलला काहीतरी केलं पाहिजे. आणि पर्टिक्युलरली गोव्यातून, म्हणजे बिकॉज दुसरं कंपोजिशन ऐकवत होते ना, त्याच्यामध्ये एक वेगळं लेवल होतं, तुम्हाला काहीतरी वेगळं त्याच्यामध्ये दिसलं. मी म्हटलं अजय आपण गणपतीचं गाणं करूया का? म्हटलं सर करूया ना. सर मी म्हटलं मग किती दिवस लागेल? सर तुम्हाला 4 दिवसात कंपोज करून देतो. ठीक आहे. आणि त्यांनी गीत आणि म्युझिक कोण? ऍक्च्युली बेसिकली म्युझिक ऑल्सो यू? नाही, रेकॉर्ड मी केलं इकडे, कंपोजिशन रेकॉर्ड आणि हे सगळं, तर मग त्यांना पाठवलं आणि अरेंजमेंट देव म्हणून आहे, त्याने अरेंजमेंट केली. पण किती जाऊ तू चाल सगळी माझी आहे, लिहिणं माझं आहे, गीतही तुझे चाली म्हणजे. तूच माऊली
सावली करुणेची तूच मावली भक्तजनाची तूच सावली तूच दया घना तूच दया घना गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 एक दोन तीन चार गणपतीचा जय जयकार एक दोन तीन चार गणपतीचा जय आणि एक सांग हाजे पयलीं तुवें अशे तरेची भक्ती किंवा आरत्या संदर्भात किंवा ताका एक वेगळो जोश लागता पळय गणपती म्हणलो की ताका आमच्या गोंयानूय आमची घुमटां हाका एक जोश आसता हय सर तसो तुजे ह्या पदान एक ढोल ताशे ताशे, सामके हय. ताका एक जोश आसा हय सर सो तो तुवें जोश कसो हाडलो म्हणजे सर एक म्हणजे कशें आसा म्हाजो गांव जो आसा तो आडपय आसा आणि आमच्याकडे ती परंपरा आसा डूब समेळ ही परंपरा हय. आसा आणि आमी कशें आसा 5 दीस म्हणटकीर आमी सर सामके म्हणजे सामकें तल्लीन तुजे आडपय म्हळ्यार सामको ते रक्तानूच सर सो ते ऑटोमॅटिक ते गाण्यांतल्यान आणि कंपोजिंगांतल्यान आयले सर ते. पॉल बोला सर. आम्हाला एक सांगा की कमर्शियली दीज टू सॉंग्स हिट आहे ऍक्च्युली काय माहिती आदर्श शिंदे आहे ना सिंगर आदर्श शिंदे ते माझा मित्र आहे आणि स्टुडिओचा नेहमी येणं झालं असतं मी म्हटलं हे 2 कंपोजिशन झालं आणि अरेंजमेंट झाल्यानंतर मी आदर्शला म्हटलं आदर्श माझ्यासाठी आणि मी थोडं मला ही नव्हतं की मी गोव्यात जास्त असतो ते बोलले की सर काय पाहिजे म्हटलं एक गाणं तुमच्याकडून पाहिजे करूया ना हां आणि परफेक्ट सूट झालं परफेक्ट सूट झाला आवाज आदर्श पर्टिक्युलर ऐका ना कारण ते गाणे आदर्श शिंदेनूच म्हणपाचे आहे मोरयाचे ध्यान मोरयाचे ध्यान मोरयाचे ध्यान मोरयाचे ध्यान लागले 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 हो निर्गुण निराकार सगुण साकार निर्गुण निराकार सगुण साकार तूच निर्गुणी तुझा ओंकार तूच निर्गुणी तुझा ओंकार ध्यान लागले 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 पण मागीर तुका अशे बॉम्बेच्यान लोक आयले ना अरे आमच्या फिल्माक दिवपा यो मराठीन तुजी गरज आहा तशी सर म्हणजे काही हांवें आल्बम केल्या न्ही तातूंत म्हणजे म्हणजे फिल्म तुमकां सांगला मदो मोरतू सुरिंग आणि हाजे मार्टीन हे 3 फिल्मां खातीर हांवें म्युझिक दिला तातूंत स्वप्नील बांदोडकरान म्हणिल्लें आसा खंयचे पद ते स्वप्नील म्हणला स्वप्नीलान हातून म्हटला सुरिंगान म्हटला ओके एक कोंकणी गीत म्हणला हय खंयचे ते रक्त सावर पुंडलीक बाबान बरयल्लें ते सॉंग आसा एक 2-3 वर्सां फाटीं एक आल्बम आयल्लो तू रे मोगा म्हणून हय कोंकणी भावगितां तातूंत ते गाणे ताजे चड व्ह्यूज आसा 2 लाख व्ह्यूज आसा ताजे तो युट्यूब चॅनलाचेर आसा गाणें कोणे केन्ना केलो ना रे अशें भावगीत कोणे केन्ना केलो ना रे कोण असो करचोय ना इतलो मोग करता मोगा इतलो मोग करता रे अशें आतां आवाज मस्त सारको ना बरें एक सांग म्हाका तूं चाली तूं दिता कंपोजींग हांव करता तुवें कंपोज सो तूं पद तूं बरं
ती तुवें काय काही- म्हणली हय, काय काही पुडली गाणी काय हांवें म्हणलें बरयल्ली आसा. हय पूण काणी जेन्ना तूं बरयत तेन्ना पयलीं संगीत दिता काय पयलीं ना पद सर, पयलीं पयली काय पयलीं? पयली लिरिक्स येता. पहिले लिरिक्स येता न्ही तेच दॅट इज द हय, सर. ट्रूथ म्हणटा ते हय, मागीर कंपोजींग जाता. हय पूण हिंदी सिनेमाक किंवा आतां मराठीन गाजिल्ले म्युझीक दिवन ताजेर हय ते ताजेर करूंक ते मेळटा सर. गणित Client- करपाक client लायतात. करूंक मेळटा. करूंक मेळटा हय सर. की आम्ही एक कराओके ऐकून पण प्रोग्राम केला होता. 127 मुलं गोव्याचे घेऊन ना हो ते एक प्रोग्राम केलं होतं म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिरमध्ये. तिथून त्याच्यातलं एक विनर आहे. हा विनर म्हणजे कितें जालें की कारोके एक कॉम्पिटिशन म्हणून केल्लें हय ऑल गोवा लेवलचेर आनी आमी एक अशी हें दवरलें तातूंत जो विनर आसतलो ताका सर पॉल सर आशिल्ले फायनल हेका हय जजमेंटाक आशिल्ले. हय. सो तांणी म्हटलें की एक जो फर्स्ट येता ताका आमी एक गाणें कंपोज करून ताका आमी लॉन्च करचें. हो हो म्हणजे त्याचा व्हिडिओ व्हिडिओ प्रद्युम प्रभुदेसाई म्हणून एक program. हय हांवें ताची पदां आयकल्यात बरो आसा बरो आसा तर तो फर्स्ट आयलो ताका. सो म्हाका एक सांग तुका ही संगीतान तूं आयलो कसो कारण तूं फोंडेच्या एका कॉलेजीन भितर लॅब एसिस्टंट लॅब म्हळ्यार वेगवेगळी रसायनां आनी ह्या हातूंत भितर तूं उलयता सो म्हाका तुजे कडल्यान जाणा जावन घेवपाक तुजे भितर आयलो कसो पूण तुजी जाप येवचे पयलीं आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक खंयच वचूं नाकात आमचे भितर आसा अजय बाब आनी आमचे भितर आसा पॉल आमी तांची एकूण गिताची प्रक्रिया जी गितां गणपतीच्या गितांतल्यान सुरू जाली जे महाराष्ट्रान गाजता आनी ताजेर प्लॅन आतां हाजे फुडें कितें आहा तें आमी समजून घेवपाचें आसात तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया हे गजवदना हे गौरीनंदना हे गजवदना हे गौरीनंदना यश मज द्यावे तव स्तुती गाया यश मज द्यावे तव स्तुती गाया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया 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 हे गजवदना हे गौरीनंदना हे गजवदना हे गौरीनंदना यश मज द्यावे तव स्तुती गाया यश मज द्यावे तव स्तुती गाया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. नमस्कार आमी चवथीच्या माहोलान चवथीची पदां आनी मराठीत जी पळय गाजल्यांत अशी कांय पदां आमी तुमी हांगा पळयत आहात मदीं मदीं आमच्या कार्यावळीन आनी आमचे भितर आसा अजय बाब नायक आनी आमचे भितर आसा पॉल तांचो स्वता मुंबय स्टुडिओ आसा जे एक उद्योगपती पूण संगिताची तांकां इतली आवड हांव 2 दीस पयलीं तांकां मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका अशे तरेन पदां म्हणून दाखयली की हांव मंत्रमुग्ध जालो ते स्वता तमिळी मुंबय येवन ते मराठी शिकले आतां गोंयांत ते फॅक्टरी घालून आसात आनी गोंयच्या खातीर तांकां कितें करन दिसता तातूंतल्यान अजय तांकां मेळ्ळो अजय बाब हांव तुमचे कडेन उलयतालो तो तुमकां संगिताची आवड निर्माण कशी जाली कारण तूं लॅब एसिस्टंट तूं लॅबान भितर रसायनां मदीं पडलो फिजिक्स सर फिजिक्स ओके फिजिक्स लॅब सर जालें अशें की म्हाजो काका आशिल्लो तो पंडित यशवंत केरकरा कडेन शिकिल्लो तबला शिकिल्लो म्हणजे तो मुंबय गेल्लो काही तेंप हय. आनी थंय वचून तो शिकून येयल्लो सो ताका एक म्हाजे भितर स्पार्क दिसलो हांव ते फोक इंस्ट्रुमेंट वाजयतालो सो ताणें म्हाका म्हणजे सांगलें की बाबा हार्मोनियमाचे स्वर धर हें कर अशें ह्या प्रोसेसाक करता करता मागीर हांव पंडित रामराव नायक तांचे कडेन शिकपाक गेलो हो आणि अशें आयकून तेजेर अभ्यास करून मागीर फुडें असो प्रोसेस गेलो. तांचे कडेन शिकपाक गेलो हो आणि अशें आयकून तेजेर अभ्यास करून मागीर फुडें असो प्रोसेस गेलो आनी तूं गितां कशें आसा संगीत गावप वेगळें पूण संगीत दिवप ताज्यो आपल्याचो एक यूट्यूब चॅनल काडप ती सतत प्रक्रिया ही एक सामकी एक उद्योगी प्रतिक्रिया आनी ताका लागता न्ही फक्त पद बरयलें सोपना संगीत दिलें सोपना पूण तूं ही सगळी प्रोसेस करीत आसता मागीर तूं कोंकणी संगीत दिलें हें सगळें कशी तूं जवळून हाडटा
सर म्हाका एक म्हणजे पॅशन आसा संगीतान हय. आणि अशें तुमी जाणा सर गोंयान संगीतान बाबा पयशे मेळटले अशें अशें कांय ना. कांय ना न्ही सर. तरी सुद्दां हे सर, सदां आवड म्हणून आपणें करप. हय. हय. आणि कशें सर आमी अशें विचार करना की बाबा कोण कितें म्हणटले, आमकां जें बरें दिसता, जी वाट आमकां बरी दिसता ते वाटेन आमी चलत आसा सर. सारकें सारकें. सो म्हाका अशें दिसतालें की कितें तरी करचें. हांवें केन्ना चिंतून नाशिल्लें म्हाजे स्वप्नील म्हणटलो, म्हाजे अनुराधा पौडवाल गाणें म्हणटलो किंवा अमोल बावडेकर म्हणटलो. पूण अशें आतां जे पॉल साहेब आमकां मेळ्ळे, तांणी म्हटलें की अशें सगळ्यांकूच दिसना सर. ज्या मातयेन आपलो धंदो आसा त्या मातयेंतल्या मनशा खातीर कितें तरी करप हें सगळ्यांक हे दिसना. सगळ्याक दिसना सर. सारकें. आणि हांव म्हाजो तो एक रायट मोमेंट म्हणटा की तूं ताका मेळ्ळो. ताका आणि मेन म्हणजे सर कितें वेवल्यान जुळ्ळी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ते जालें सर. तूच स्वरेश्वर नाद ईश्वर, तूच स्वरेश्वर नाद ईश्वर, तूच कला सागर, तूच सर्वेश्वर, तूच कला सागर सर्वेश्वर. ध्यान लागले 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 ध्यान लागले. पॉल साहेब आम्हाला सांगा की तुम्ही म्हणाला की आम्हाला या भूमीसाठी काही करावंसं वाटतं आणि तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये असे काही प्रयोग केले आहेत ना. तुम्ही मराठी आणि इतर भाषांना एकत्र आणून तुम्ही उत्तर दक्षिण वा तो आमच्या गोव्यासाठी तुम्ही आता उत्तर दक्षिणेमध्ये गोव्यालाही घ्या. बिलकुल बिलकुल सर, आय एम रेडी एनी टाइम. तो काय करता येईल आम्हाला? सर ॲक्च्युली उत्तर दक्षिण कॉन्सेप्ट काय माहिती आहे हो की मॅक्झिमम हिंदी सॉंग्स तमिळमधून म्हणजे इளைयराजा सर किंवा रेहमान सरांचं गाणे हिंदीमध्ये आले. हो तर आम्ही खूप लोकांना माहिती नसते की म्हणजे हिंदी ऑडियन्सला तमिळमध्ये त्याचं काय होतं. ओरिजिनल तमिळ देन या ओके. तर आम्ही काय करतोय की म्हणजे एक अंतरा तमिळ म्हटलं, एक अंतरा हिंदी, मग ते एक्सेप्ट म्हणतो. असं कुठलं गाणं आहे तुम्ही आम्हाला आमच्या असं भरपूर सॉंग आहे सर. म्हणजे है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ऐना என் வாழ்விலே வரும் அன்பேவா, என் வாழ்விலே வரும் அன்பேவா, கண்ணே வா நிலா முகம் கண்டேன் வா, ஒரே சுகம் நாம் காண இன்பம். वा वा वा. नाईस कॉन्सेप्ट. एक टेक्निकल मनीस जो एक उद्योग चलयता तो आवडीक लागून स्टुडिओ काडटना काय बरी पद. शेवटी मी सांगू एक अजय अजय हय म्हणजे बघा तुम्ही बोलत होता ना की म्हणजे संगीतमध्ये अरे पैसे किंवा येस हय अरिजित सारखा किंवा कुठला मोठा गायक म्हणून आता 1 करोडमध्ये लाख असणार, पण आमच्यासारखा माणूस आहे ना की म्हणजे त्याच्या दर्दी संगीताचा ते आम्ही छोटं असं काम करत असतो. म्हणजे ते एक साईड आपलं घर चालवतात एक काम करून, पण त्यांचा ते पोटासाठी पण तुम्ही संगीत पॅशन. एक सांगा तुम्ही मुंबईमध्ये स्टुडिओ घालण्याचं कारण काय? कारण ही तुमची लाईन नाही आहे मला. नाही सर तसं नाही. तुमचं लाईन इलेक्ट्रिकल, तुमची लाईन प्रोडक्शन, तुमची लाईन नाही सर असं आहे की संगीताची आवड म्हणजे लहानपणापासून होतं. म्हणजे 12-15 वर्षाचे असताना मी नेहमी तमिळ गाणी म्हणायची. तेव्हा तर हिंदी गाणं म्हणजे मुंबईत आलो 15 वर्षानंतर हिंदी किंवा मराठी समजलं मला. पण तेव्हापासून एक गाण्याची आवड. पण मी इथे पण आलो ना मुंबईमध्ये की पॅशन म्हणजे म्युझिकलाच घेऊन जायसाठी किंवा संगीतकार बनणार म्हणून. काय झालं तुम्ही काहीतरी 15 वर्षाचा असताना मुंबईत आला, तुम्हाला हिंदी येत नव्हती, तमिळ सोडलं कुठली भाषा येत नव्हती? नाही तमिळ थोडीफार, इंग्लिश. ओके ओके. पण तुम्ही संगीत क्षेत्रामध्ये काहीतरी काम करण्यासाठी आला? येस म्हणजे पॅशन काय होतं की म्हणजे मुंबईत जाणार, पैसे कमवणार म्हणजे थोडंफार, पण शेवटी रिटर्न संगीतमध्ये म्युझिक. म्हणजे बघा आज पण मी काम करतो ना टू बी फ्रँक की कुठे कानात एक आहे की म्हणजे पैसे कमवलं आणि घर चालवलं ते उरतं की नाही
ते कुठेतरी संगीतामध्ये परत करायचं, म्हणजे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. एक्झॅक्टली. आणि पर्टिक्युलरली मी आपल्याला एक सांगतोय, हा धरती आहे ना गोवा, आर्ट आणि म्युझिकसाठी इथून एवढं मोठा कलाकार मुंबईत, आता बघा हो. आर डी बर्मन सर किंवा मोठे संगीतकार आहे ना मुंबईतला, त्यांचे अरेंजर, त्यांचे सगळे म्युझिक Arranger सगळे- अरेंजर सगळे गायकार. मोठं सेक्सोफोनिस्ट किंवा समजा हो. मोठा म्युझिशियन म्हटलं ना, कारण वेस्टर्न म्युझिकची पहिली दीक्षा पोर्तुगीजांमुळे गोव्यात देण्यात आली. ग्लोबलायझेशनचा गोवा हे सर्वात आशियामधला पहिला भाग होता. हो निर्गुण निराकार सगुण साकार, निर्गुण निराकार सगुण साकार, तूच निर्गुणी तुझा ओंकार, तूच निर्गुणी तुझा ओंकार. ध्यान लागले 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 ध्यान लागले. म्हाका अजय बाब, म्हाका तू परत तुजे कडेन जाणून घेवपाक जाय की तू खरो कितें, तू गीतकार खरो, तू गायक खरो, काय तू असं प्रश्न कोणाला विचारतो. हांव पत्रकार, हांव तुका कारण तुजे भितर म्हाका तिनूय गुण दिसले. तुजी गितां बरी दिसली, जी पॉप्युलर जावंक शकतात, तुजे कडेन बरें म्युझिक सेन्स आसा, आनी तू गायक तर आमकां दाखयला. हांव तुजे कडल्यान आनी एक दोन पदां म्हणून घेवपाचो. हय, तर तू खरो कितें? सर म्हाका पयलीं सुद्दां कवितांची आवड आशिल्लीच. हो म्हणजे बाकीबाब बोरकर सारखे, शंकर रामाणी हो किंवा आमगेले पाडगांवकार सारखे, ती गाणी म्हाका पयलीं सुद्दां आवडटाली भावगितां. हम्म. सो त्यामुळे तातूंत गिताच्या हातूंत वळप. आणि गजल तर म्हाका खूब पयलींच्यान आवडटाली. हो म्हणटकीर पांचाळी आयलो, भीमराव पांचाळी, तांचे निमतान तांचे बरोबर सर कशें आसा, तांचे बरोबर उलोवप जालें आनी तांचे कडल्यान मागीर थंय गजल, संगीता जोशी तांचे कडल्यान गजल शिकलो. हो आणि सो आमी एक तो प्रयत्नय बी केलो सर हातून कोंकणीन गजल हाडपाचो. हो. सो तो एक्सपेरिमेंट केलो. कितें खंयचे पद ते? हाजे राजयाचे जायते जाण हांगा, जायते जाण म्हज्या घरा येवन गेले. हय. चाल सांगले आता, चाल आमकां सांगले आता, पदाचे एक दोन वळी गुणगुण तू. जायते जाण हांगा घरा येवन गेले, जायते जाण हांगा घरा येवन गेले, सोंपले घरातले तेन्ना, सोंपले घरातले तेन्ना, दारूच घेवन गेले. म्हणजे हातूंत भितर एक बरी कविता जर मेळत जाल्यार तूं बरे तरेन बरी चाल लावंक शकता, कंपोज करूं शकता. परत आपल्या माध्यमातून ना एक सांगतो सर, या धरती ना आर्ट किंवा कलाकार लोकांचा भरलेला आहे. आणि मला कधी कधी असा विचार करतो ना, म्हणजे कधी कधी माझ्याकडे मुंबईमध्ये ना कोणतरी इकडून कॉन्टॅक्ट करतात, सर आम्हाला साऊंड इंजिनिअरिंग करायची आहे ना, VFX शिकवायची, पण इथे काही व्यवस्था नाही आहे. ते कोण आहे, मुंबईमध्ये येतात. लॉर्ना नावाची एक गायिका होऊन गेली, तिच्यावरती एक पिक्चर नाचूया कुंपासार, म्हणजे चाललं ना, खूप चाललं, त्याची गाणी एवढी हिट आहेत. पण ते काय आहे त्याच्यामध्ये ती हिट का झालं पिक्चर, कारण मागच्या 60-70 वर्षातील हे संगीत क्रिस पेनिरनं लॉर्नाला घेऊन काही कोकणी गीतं, कांतारा म्हणतो आम्ही त्याला, ती तयार केली होती 50-60 वर्षापूर्वी. ती अजूनही ताजी तवानी वाटतात. आणि लॉर्नाचा आवाज आणि क्रिस पेरीचं संगीत, म्हणजे त्या तो काय दोघंही एकमेकासाठी संगीत आणि ते गाणं एकमेकासाठी अजूनही ते छान वाटतं. त्याच्यावर पिक्चर गाजलं. पण आम्ही सांगता अशा तरेचे संगीताचेर जर आधारित जर कोकणी सिनेमा केला, हिंदू आणि कॅथलिक हे दोन गोंयचे सामके इंद्रधनुष्य या दोन्ही समाजात हांकां दोघूय जाणां अपील करपी आमी कितें तरी करपा जाय. प्लस मंगळूरकारांकय तातूंत आकर्शण दिसता. अशे तरेचो तुम्ही म्हटले सर ताका वायड रेंज मेळटली सामकें. अशे तरेचे आमी प्रयोग करया. आनी अजय बाब तूं जाय, आनी पॉल बाब तुजो फाटी, तूं आमकां सामको फाटी खामो कसो उलोवपा जाय. नक्की ऑलवेज. सो म्हाका अजय बाब कार्यावळ सोंपयतना म्हाका तुजे ह्या गणपतीच्या गितांतल्यो कांय वळी आमकां सांग न्ही. हे गजवदना हे गौरी नंदना
हे गजवदना हे गौरी नंदना. यश मज द्यावे तव स्तुती गाया, यश मज द्यावे तव स्तुती गाया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, हे मंगल मूर्ती मोरया. खाली लोटांगण वंदी नशन, डोळ्याने पाहिने रूप तुझे. प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन, भावे बोळाने म्हणे नमा. तमेव माताच पिता तमेव, तमेव बंधूच सखा तमेव, तमेव विद्या द्रोण तमेव, तमेव सर्व मम देव देव. कायेन वाचा मनसेंद्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. ही कार्यावळ सोपयतना तुम्ही बी हें पद आयकात आनी तुमचो रिस्पॉन्स आमकां कळयात. नमस्कार. नमस्कार.